येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. वाळपयचे हॉस्पिटल चकाचक, साखळे सगळ्यो साधन सुविधा. दिवचलच्याच हेल्थ सेंटरान कितें घोडे मारला? काँग्रेसीचो सरकाराक प्रस्न. दिवचलच्या भलायकी केंद्राची तपासली भलायकी. ढवळी फोंडेचे देवी भगवती मंदिराचे नूतनीकरण आणि मूर्ती प्रतिष्ठापना. 2 ते 5 नोव्हेंबर मजगती विविध कार्यावळी. देवस्थान समितीची पत्रकार परिषदेत माहिती. शियाळे वातावरण असले तरी झडपाक शकता पावस. मंगळारा खातीर हवामान विभागाचो येलो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वाळपयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत भरपूर सुविधा. कित्याक तर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचो मतदारसंघ. सांखळेचें हॉस्पिटलय सुसज्ज. कित्याक तर थंयचो आमदार स्वता मुख्यमंत्री. दिवचलकारांकच कित्याक आखट्टो हात? काँग्रेसीन विचारला. दिवचलचे हेल्थ सेंटर जाग्यार घालात, नाजाल्यार आंदोलनाचें ऑपरेशन करचें पडटलें. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन आयज दिवचलच्या भलायकी केंद्राचो नियाळ घेतलो. थंय पेशंट आनी लोकां कडेन ते उलयले. साधन सुविधांची तांणी चांचपणी केली. दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्याचें तांचे नदरेक आयलें. येदे व्हडल्या हेल्थ सेंटरांत ओटीत स्पेशलिस्टच ना अशें तांचें म्हणणें. भलायकी अधिकाऱ्याक ते विशींचें निवेदनय तेंच्यांनी भेटयलां. आयकात तांकां. लोकांनी लक्षात हाडून दिला की हांगा डॉक्टर्सांची कमतरता आसा. जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाय, लायक पेडिट्रिशियन जाय, लायक गायनेकोलॉजिस्ट जाय. हांगा सगळ्यो फॅसिलिटी म्हणजे ओटी पासून आसा, पण थंय ऑपरेशन करपाक हे सर्जन ना. पण हे बांदला तरी कोणा खातीर आनी कशें कित्या खातीर? येद्या व्हडला खर्च जो आसा तो सरकारान कित्या खातीर केल्लो? ओटी आसा, सगळें आसा, पण ते दोतोर ना. अशा पद्दतीचे हांगा चालू आसा. वी मॅट द ऑफिसर. तांच्या निदर्शनाक काही गजाली हाडून दिल्या. तांच्यांनी एक्सप्लेन केल्या की शी हॅज ऑलरेडी गिवन इट टू द हायर अप. म्हणजे वयर तांच्यांनी कळयलां, पण वयरसून काही कृती जावपाक जाय, ती कृती जायना अशें लक्षात येता. हांगासरलो आमदार जो आसा ताणें खरें म्हणल्यार बिईंग अ डॉक्टर, तो स्वता दोतोर आसा, ताणें लक्ष घालूंक जाय आशिल्लें. आमचे बाजूचे जर मतदारसंघ पळयलो, सांखळी मतदारसंघ किंवा वाळपय मतदारसंघ, फॅसिलिटीज जबरदस्त दवरल्या. डॉक्टर्सांचे नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स जे आसा, वाळपय जर पळयलें 12 दोतोर आसा, 4 एम्ब्युलन्सी आसा. हेल्थ मिनिस्टर कमिंग फ्रॉम दॅट वाळपय एरिया म्हणून तूं अशें करता आनी दिवचलकारांक तूं कमी लेखता. सांखळे मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ म्हणून थंय तूं तांकां बरी फॅसिलिटी दिता आनी दिवचलकारांक तुमी कमी फॅसिलिटी दिवपाक सोदता काय कितें म्हणून? नाव सोनूबाय, पूण हातात पितळेचो वाळो ना हे म्हणीची याद करून दितल्या ह्या हेल्थ सेंटराच्या आवारात खंय स्क्रॅपाच्यो एम्ब्युलन्सी हाडून दवरल्यात. जंय नव्यो एम्ब्युलन्सी हाडपाक जाय थंय स्क्रॅप हाडून दवरपी सरकाराच्या अजब कारभाराचेर तेंच्यांनी बोट दवरला. आयकात मनोज नायकाक. आयज सरकार हे इव्हेंट्सांचे कितलेशेच करोड मोडटा. कितलेशेच आयज नॅशनल गेम्स चालू ते 500 करोड मोडले म्हणून सांगता मुख्यमंत्री. पण ह्या दिवचलच्या हेल्थ सेंटरान, प्रायमरी हेल्थ सेंटरान फाटल्यान 3 ते 4 एम्ब्युलन्सी स्क्रॅपाच्यो हाडून दवरला, फक्त खंय जागो आसा म्हणून. ज्यो गरज आसा हांगासर नव्या एम्ब्युलन्सीच्यो, ज्या पेशंटांक हाडपाक व्हरपाक एम्ब्युलन्सीची गरज आसा इमर्जन्सी हेचे टायमार, तेन्ना हे सरकार स्क्रॅप हाडून हांगा दवरता. जो तुमी मोडा, जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक खंय मोडटा, जो नॅशनल गेम्साक मोडा पळयचो, पण पयली गरज हांगासर आसा, पेशंटांक जे स्थानीक लोकांक हांगा गरज आसा पळय ती पयली फुलफील जावपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट परत एकदां सरकारा कडेन करता की ह्या हेचेर लक्ष घालचें, ना जाल्यार आमी सांगलां तशें निदर्शनाय जातलीच. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी निखिल जल्मी. मुरगांव पालिकेन पोरण्या नुस्त्या बाजाराचो जिर्णोद्धार करून गोंयच्या पारंपारीक विक्रेत्यांची वेवस्था केली. ते खातीर लाखांनी दुडूय मोडलो. पूण विक्रेते बाजारा भायर बसतात, देखून भितर बसलेल्यांक गिरायक जायना. हें नवें मार्केट गुदांव जावन रावलां. नगरपालिकेन मार्केट बांदून कांयच फायदो ना. बाजारकार तकलेर हात मारतात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्कोचे ट्रेडिशनल मार्केट हे काही महिन्या पयलीं हांगा चालू जाल्लें आनी ट्रेडिशनल मार्केटान जशें रिनोवेट करून जेन्ना वेंडर्सांक जेन्ना ह्या मार्केटान हाडले, त्याच्या उपरांत जे ट्रेडिशनल वेंडर्स वेरियस जशे फ्रुट्स आहा, वेजिटेबल्स आहात, हे घेवन ह्या मार्केटान खंय तरी बसताले आनी त्याच्या उपरांत तेंच्यान मॉडर्न टॅक्नोलॉजी जशे जीपे आनी लोकांक सुविधा जावपा खातीर सगळे हांगा तेंच्यांनी इक्विप केल्ले आनी त्याच्या उपरांत लोकूय येवपाक लागलेले. पूण थोड्या दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें
पळोवपाक मेळ्ळें म्हणटा ही जी मार्केटान जे लोक बसताले हे मार्केटान लोक बसताले ते सगळे आतां भायर वयपाक लागले आनी हांगा सिलेक्टेड 3 ते 4 लोक हांगा दिसपाक लागलेले आसा फाटल्यान नाल्ल कार जावं थोडे जे ट्रेडिशनल जे सामान घेवन. पूण आयज जी परिस्थिती आहा ही परिस्थिती सांगपाक गेल्यार हो एक गुदांव जाल्लो आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हे जे मार्केट जे चालू केल्लें आयज गोडावनान टर्न जाल्लें आसा. हांगा जे वेंडर्स जे बसताले हे वेंडर्स सगळे आयज परत रस्त्यार दिसपाक लागलेले आसा आनी हे रस्त्यार बिझनस करपाक लागले आसा. हेंच्यांनी फक्त जागो ऑक्युपाय केला आनी हांगा फक्त गोडावन कशें तेंचें सामान दवरपाचें चालू आहा. हांगा जे सद्या 3 ते 4 वेंडर्स बसतात हे खंय तरी आयज त्रासान आहा अशें तेंचें म्हणणें आहा. ते म्हणटात की आमकां हांगा भितर हाडून घातले पूण हांगा बिझनस खूब कमी प्रमाणात जाता कित्याक लोक रस्त्याचेर बसता तांकां बिझनस जाता. हांगा फॅसिलिटीच्या नांवार फॅन आहा लायट आहा बट बिझनस ना. बेजिकली हे रिनोवेशन केल्लें पूण सद्या तुमी सायडीची पार्टूय पळोवंक शकता की कशा तरेन एकदम तेचे सिमीट आनी पेंट गेल्लो आसा. दुसरें म्हणटा ते वेंडर्स आहा तांकां बिझनस जातलो जाल्यार सगळ्यांक एका शेडीन हाडपाक जाय आनी खंय तरी ते बिझनस तेन्नाच लोक भितर येतले. तशेंच जे हांगा बिझनस करतात हांकां सेफ्टी तितकीच गरज आसा कित्याक की हांगा क्लिनिनेस आहा सेफ्टी आहा हे खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. जशें मॉडर्न टॅक्नोलॉजी तेंच्यान जीपे गुगल आनी बाकीचे हे केला जाल्यार लोकांनी हांगा येवपाक जाय आनी ह्या ट्रेडिशनल जे वेंडर्स आहा हांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी एका शेडीन जर म्युन्सिपाल्टीन हाडले हांकां आनी जर म्युन्सिपाल्टी हे जे रोड सायड वेंडर्सांचेर एक्ट जाले आनी तांकां एका शेडीन हाडले तरूच एक वास्कोन जे मेस जाता जे लोक रस्त्यार बसतात ते खंय तरी कमी जातले. पार्किंग इशू सॉल्व जातलो आनी जे सगळ्यांक बिझनस जावपाक जाय एका शेडीन हाडल्या उपरांत तोय जातलो. सेंटर या सद्या मार्केटान पळयत जाल्यार गुदांव कसो दिसता आनी कोण ना सो कितें सांगूंक सोदता. म्हाका इतलें सांगपाचें दिसता की म्युन्सिपाल्टीन हो आतां मार्केट बरें बांदलें पण बांदून सुद्दां हेजो कांयच फायदो जालो ना. आतां ही बायलां इतलीं वर्सां हांगा बसतात आनी कितें करपाक जाय म्युन्सिपाल्टीन जे कोण भायर बसतात पळय तांकां हांगा बसोवपाचें आनी धंदो स्टार्ट करपाचो तो. पण म्युन्सिपाल्टीची ही आमची बायलां जर भायर बसपाक लागली तर ती ते म्युन्सिपाल्टीचे तांकां उठयता. म्युन्सिपाल्टीन कितें करपाक जाय जे कोण भायर कोण बसता पळय धंदो करता सगळ्यांक हाडून ह्या मार्केटान बसोवंक जाय आनी धंदो स्टार्ट करपाक जाय. तेन्ना हांव म्युन्सिपाल्टी इतकेंच सांगूंक सोदता की जे कोण भायर बसतात तांकां हांगा हाडून बसोवपाचें आनी हांगा हे जे कितें बांदलां पळय ताका शोभा हाडपाची इतलेंच. आतां कशें दिसता तुमकां हे पळोवन. आतां पळय जाल्यार हें भंगसाळ जाला. हें जे पळय दिसता पळय कांयच ना सगळें हें कशें गुदांव कसो. धंदो तरी बाबा काय ना बेश्टें चलपाचें म्हणून चलता आनी म्युन्सिपाल्टीन जें केलां ते सिटी इम्प्रुवमेंटा लागून म्हणून केलां पूण केलां ते केलां बरें आहा पूण हांगाचे लोक कोणूच ना. त्या वटेन पळयता जाल्यार तूं सगळे येतात कितें वेपार दवरता आनी सगळे भायर वयतात भितर कोण ना. अशें जाल्यार कोण येतलो गिरायक. भितर आमी 4 जाण आसात. म्युन्सिपाल्टीन भायर कोण बसतात तेंचेर मातशें एक्शन घेवचें. सगळे एक कडेन हाडून घालता. हय एक कडेन हाडूंक आयल्यार ते लोक अपशे येतात भितर सगळे भायर. कांय जायना गिरायक हिंग कोणय ना हिंगा आमी आसताय दिसभर बसून गिरायक जाल्यार जाता ना जाल्यार कांय ना. फॅसिलिटी कितें आहा फॅन चलता कितें चलता लोक येता हिंगा. लोक येता म्हळ्यार गिरायक कांय न्हय येयन वयता चोवपा येताय थोडी. म्हणटाय मार्केट बरें केलां बरें जालें म्हणटा आनी वयताय सांगताय आनी कोण येता गिरायक एकले येता. भायर मेळटा म्हणटाय सगल्यांक भितर घेवन येयले म्हणटाय आपूण. हय उंदीर येताय सगळे हातायच हिंगा इदवास लायताय येपार तांदूळ बी हाताय सगळे बुराक मारताय बालद्यां कांय दवरनाय. वचून बसता आनी सद्या हांगा परिस्थिती कितें आहा कित्याक न्यू मार्केट बांदून दिल्लें तुमकां. आमकां बऱ्यासाठी मार्केट बांदून दिला दाजीन दिला न्हू. लोक रस्त्यार बसता गाडी घोडा जावंक गावना म्हणून आमकां मार्केट दिला. मार्केटान आमी तो सोय करूच्या साठी बसलो तर लोक सगळो ती मार्केट तसंच टाकता आनी भायर बसता आनी हयसर गुदांव आसा. ह्या गुदांवाक कोण जाता. हां हें मार्केट तुमी पळोवंक जाय न्हू. ह्या मार्केटाची गिरवड कोण घेना ना कोणाक काय पडूंक ना. कोण बसला तर बसला. तुमची कितें मागणी आहा. आमची मागणी कसली ना सगळो लोक बसता तरी येता न्हू कोणी गिरायक भितर एकला दोगून बसून कोणी गिरायक येता गांवांत थंय घेता आनी वयता. आतां सद्या मार्केटान परिस्थिती कितें आहा. परिस्थिती कोण आसा 4 बोर्डा हयसर आसत हे एके गेटी कडेन 4 आसत. दोगां हडसर करा आनी एक नाल करीन आनी एक ती बाकी कितें खाद्य घेवन बसता. सो गिरायक जायना तुमकां. गिरायक कसो जाताला 100 नाल आमी 4-4 5-5 दिवस जरी विकलो जाल्यार आमकां पोट कसो भरतलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.
आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसवप्राणी उकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. गोंय विद्यापीठाच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाच्या नॉमिनेशनाचे अर्ज भरपाचो वेळ अचकीत फुडें धुकल्लो. NSUN गोंय विद्यापीठाच्या DSWक आयज घेराव घातलो. नवय एक्झिक्युटिव्ह पोस्टांक NSUN अर्ज भरलेले, पूण दनपार मेरेन अभाविपचो एक्कय अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान तांकां संद दिवपाक विद्यापीठान वेळ वाडोवन दिला. मुख्यमंत्र्याची टीम ही वेंचणूक हाताळटा, NSUN आरोप केला. भाजपाचो आशीर्वाद आशिल्ल्यान अभाविपाक संद दिवपाक म्हण हो वेळ दनपार 1:30 वयल्यान सांजे 5 मेरेन केलो. कित्याक तर NSUN सोडल्यार आनीक कोणाचेच अर्ज येवंक नासले आनी विद्यापीठाक तर अभाविपाक संद दिवपाची आसली. हाचे आदीं अशेच तरेन वेंचणुकांनी बोवाळ जाला आनी आतांय ताचीच पुनरावृत्ती चल्ल्या. पूण ती खपोवन घेवचे नात. राज्यपाला कडेन वतले, गरज पडल्यार कोर्टात. आयकात नौशाद चौधरी. 25 सप्टेंबराक नोटिफिकेशन आयिल्ली की गोवा युनिवर्सिटी इलेक्शन्स विल बी कंडक्टेड दिस इयर एंड आफ्टर 3 years कोविडा खातीर 3 वर्सां मागीर इलेक्शन जाता ह्या वर्सा एंड द सेम ओल्ड स्टोरी इज हॅपनिंग अगेन फ्रॉम लास्ट 10 years हाव द भारतीय जनता पार्टी with their allies, how they manipulate elections, how they threaten the students, how they pump funds to post the students. Same thing is happening now because ICE final day aslo to file the nomination for Executive Council. Today at 1 PM was the last time to file the nomination. Now ICE akasmat suddenly jenna NSUI Goa filed the nomination for all the 9 executive posts. एका पर्यंत आनी खंयचेच पक्षाचे आनी खंयचेच ऑर्गनायझेशनचे नॉमिनेशन येवंक ना हांगा. फक्त NSUI गोवाचे नॉमिनेशन वॉज फायल्ड एट DSW टील 1 PM टुडे. खंयचेच येवंक ना म्हणून सडनली हेंच्यांनी टायमींग चेंज केलो. 1 PM तो डायरेक्ट 5:30 केलो. आयज 5:30 टायमींग केलो. वाय? बिकॉज देर वॉज नो नॉमिनेशन फायल्ड बाय ABUP आनी टोटल UFR डिक्लेअर्ड बाय गोवा युनिवर्सिटी इज 42 आणि खुबशे UFRचे नावां कॅन्सल केला बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायन्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म. तातूंत ABUPचे नांवां गेला आनी आमचेय नांवां गेला. पूण ABUPचे नांवां भितर घेवपा खातीर ह्यो हेंचो षडयंत्र. दे वॉन्ट टू डायरेक्टली सपोर्ट ABUP एफिलेटेड कॅन्डिडेट्स सो दॅट देयर नेम शूड बी एडेड इन द लिस्ट. सो आतां युनिवर्सिटी कितें करूं सोदता? युनिवर्सिटी वॉन्ट्स दीस नेम्स टू बी एडेड बॅक इन द लिस्ट आनी आनीक नवी लिस्ट काडूंक सोदता. सो हेजे पयलीं सुद्दां तुमी पयलें आसतलें ABUP युनिवर्सिटीन कितें केलां तें. रातचे 1:30 घेवन डिफेसमेंट केल्लो. दांडे घेवन हेंचे भुरगे कॅम्पसान भोंवता. दांडे घेवन हेंचे भुरगे डायरेक्टराक धमकयता. तेन्ना सुद्दां वायस चान्सलरान कांयच एक्ट करूंक नासलें. तेन्नाय करूंक नासलें, आतांय करूंक ना. आनी आतांय करूंक ना म्हणून आमी वायस चान्सलराक मेळ्ळे आनी ताका सांगलें समज तूं लिस्ट चेंज करता, हे 42 नांवां आहा हेतूंतल्यान एक सुद्दां नांव वाडटलो जाल्यार आमी उगी रावचे ना. वी विल स्टॉप द फंक्शनींग ऑफ गोवा युनिवर्सिटी एंड आमकां गरज पडली जाल्यार आमकां कोर्टान सुद्दां वचपाक रेडी आहा. बिकॉज ह्यो इलेक्शन ह्यो वार्षिक जालेलो आहा. एवरी इयर ह्यो इलेक्शन मदींच हे स्टॉप करता, मदींच लिस्ट कॅन्सल करता, मदींच आपली लिस्ट घालता. तो हेजे खातीर जे स्टुडंट्स फाल्यांचे लिडर जावंक सोदता, जेंचे क्वॉलिटी आहा, लिडरशीप क्वॉलिटी, UCR जावन UFR जावन जे लिडर जातले फाल्यांचे, हे फाटीं सरता बिकॉज ऑफ देयर इंटरफियरन्स, बिकॉज ऑफ द गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स, बिकॉज ऑफ द इंटरफियरन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर. बिकॉज चीफ मिनिस्टर स्वता तो कोण तरी टीम आहा, दे आर हँडलिंग दिस इलेक्शन. कितें म्हणटा ना, दे एक्सपेंडिचर इज नॉट सेंड बाय द कॉलेजीस एज पर SSA 7 म्हणून आहा, ऑर्डिनन्स ऑफ युनिवर्सिटी. अभाविपाक संद दिवपाक विद्यापीठ कशी खटपट करता आनी कशे तरेन नेम मोडटा ताचेरय नौशादान उजवाड घातलो. आयकात. Directly says that the expenditure form should be submitted by the candidate directly to the university, not to the college. College धाडना. So SSA 7 is violated here, and Vice Chancellor and the grievance committee headed by Registrar is directly supporting this violation, and NSUI Goa is not tolerating this. आमी ताबडतोब आमच्यांनी गव्हर्नरचो अपॉइंटमेंट घेतला, चान्सलराचो, ताकाय मेळटले आनी गरज पडली जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वयतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. ढवळे फोंडेच्या देवी भगवती मंदिराचें नूतनीकरण केलां. मुर्ती प्रतिश्ठापनाय जावपाची आसा. 2 ते 5 नोव्हेंबर मजगती ह्यो कार्यावळी जातल्यो. विविध धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचो लाव घेवचो देवस्थानान उलो मारला. फाटली 2 वर्सां जाली ढवळे फोंडेच्या भगवतीच्या देवळाचें काम चालू आसलें.
पुरातन आणि नवीन दोनूय आर्किटेक्चराचो वापर करून हे नवे देऊळ तयार केला. ह्या निमतान 4 दीस दिंडी, नाटक, नाच आणि हेर कार्यावळी घडोवन हाडटले. देवस्थानाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन अधिक माहिती दिल्या. श्री देवी भगवतीचे नूतन मंदिर व नूतन मूर्ती प्रतिष्ठा पुन्हा 2 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. सर्व कार्यक्रमाचा आढावा समितीचे सचिव राज. या नवीन देवळाची प्रतिष्ठापना 2 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर 2023 हाजे मदीं जातली. तर हाजे डिटेल कार्यक्रम असो आसा. 2 नोव्हेंबर म्हणजे बिरेस्तारा सकाळी धार्मिक कार्यक्रम चालू जातले. मागीर सांजे 5 वरांचेर नूतन मूर्तीची कपलेश्वरी ते ढवळी वाया तिस्क फोंडा अशी मिरवणूक जातली. ह्या मिरवणुकीन वाजत गाजत एकदम मिरवणूक जातली. हातून आमचे दिंडी पथक आसतले. त्याच प्रमाणे ट्रेडिशनल म्हणजे आमची पारंपारीक दिवजां घेवन आमच्या गांवच्यो सुवासिनी देवीक हातून व्हरतली, नवीन स्थानाचेर व्हरतली. मागीर राती राक्षोर्ण होम हो कार्यक्रम, धार्मीक कार्यक्रम जातलो. दुसऱ्या दिसा 3 नोव्हेंबर म्हणजे शुक्रारा सकाळी परत धार्मीक विधी चालू जातले. आणि 9 जावन 13 मिनटांनी परमपूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामीजी हे शंकरमठ कुमठा हांगाचे स्वामी आसा, तांच्या हस्ते शिखर कलश प्रतिष्ठापना जातली. ताज्या उपरांत स्वामीचे आशीर्वचन जातले आणि गंगापूजन आणि अन्य धार्मिक विधी जातले. सांजचे 7 वरांचेर निलायाम स्कूल ऑफ आर्ट ढवळी हांचो नृत्य गंध हो कार्यक्रम जातलो. तिसऱ्या दिसा म्हणजे 4 तारखेक शेनवारा सकाळी धार्मिक विधी चालू जातले. सांजचे 7 वरांचेर प्रसिद्ध कलाकार आणि झी महागायक विश्वजीत बोरवणकर आणि शरयू दाते हांचे मराठी आणि हिंदी गाण्यांचो कार्यक्रम जातलो. हाचे सूत्र निवेदन प्रसिद्ध निवेदिका अनुश्री फडणीस देशपांडे ही करतली. शेवटच्या दिसा म्हणजे 5 तारखेक आयतारा सकाळी 8 जावन 22 मिनटाच्या शुभमुहूर्ताचेर देवी भगवतीचे नूतन मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा जातली. ताज्या उपरांत महापूजा जातली. 12:30 महाआरती जातल्यो आणि उपरांत महाप्रसाद जातले. त्या दिसा सांजच्या 5 वरांचेर सुहासबुवा वजे हांचे चक्री कीर्तन जातले. ताज्या उपरांत 7 वरांचेर पालखींतल्यान मिरवणूक जातली देवीची. आणि 7:30 वरांचेर सरस्वती मंडळ दाग फोंडा हांचे रथोत्सव हे नाटक जातले. तर असो हो 4 दिसाचो भरगच्चो असो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि मनीषा जाधव. परतून एक व्यावसायिक विसव. दभाकर FC मय पंगडान आयुष FC पंगडाक 1-0 गोल फरकान हरायलो. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर ही फुटबॉल फायनल रंगली. दिवचल फुटबॉल असोसिएशनान सुरेश फळारीचे यादीन 9 सायड फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. सुमार 38 पंगड हे फुटबॉल सर्तीत वांटेकार जाल्ले. आयुष FC पंगडाक हारावन दभाकर FC मय पंगड फायनलीत जैतिवंत जावन उदेलो. पळयात.
गोवा 365 खातीर महेश कोळेकार आनी मनीषा जाधव. गोंयांत फाटल्या सप्तका सावन सुकें हवामान पळोवपाक मेळटा. सोमारा पावस झडू येता. मंगळारा खातीर हवामान विभागान येलो अलर्ट दिला. पणजे सगळ्यात चड 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमानात नोंद जाला. दुसरे वटेन उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस पणजे नोंद जाला. आयज आनी फाल्यां जायत्या सुवातांनी कमी चड पावस आनी गडगड जावं येता. 1 ते 5 नोव्हेंबरा मेरेन हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 4-5 दिसां खातीर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. फांतोडेर प्रवास करपी लोकां खातीर 30 आनी 31 ऑक्टोबराच्या सकाळी कांय सुवातांनी धुकें आनी दवांचो अनुभव येवं येता. मंगळारा खातीर येलो अलर्ट. नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तकाक हवामानाची शिटकावणी ना. मंगळारा सकाळी दाट दवांची शक्यताय. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.